Beloved brothers and sisters, on the fourth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope. Love God and honor the elders. As we celebrate National Children's Day in India today, we dedicate this novena to children. Every child is a symbol of joy and hope. When a child is born, parents dream many dreams for them. But for these parental dreams to be fulfilled, children need to be humble of heart and God-fearing. When children are humble, they are open to new learning, grow in wisdom, their relationship becomes strong, and a new society is built. Venerable Agnello had a deep love for children, a love that began in his own childhood. In Anjuna, he would often play with the children of the neighborhood, engaging in imaginative games. On life's journey, we pray that our children respect God, parents, and elders, grow in wisdom, and become fruitful members of the society. प्रितीच्या वहिनी बानो नोव्हेनाच्या चौथ्या दिसाक आमचो विषय आसा दोंगर काळजाची जावंक आनी देव विरांतेन वाडूंक भरवशान जिविताची यात्रा करूया. आज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बालूक दिवस मनयता. देखून आयचो नोव्हेनाचो दीस आमी भुरग्यांक पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोषाची आनी भरवशाची खुणा. जुंबान भुरगे जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायती सपनां सपयतात. पण ह्या आवय बापाची सपनां सुखकरून जावच्या खातीर भुरग्याच्या काळजांत नम्रताय आनी देव भिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाची जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात. जाणवायेन वाडटा एकामेकां सगळे तांचे संबंद ती रुपता आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. मानेवान आंगणाक भुरग्याची चड कुर्बा आसली. चुकलो आसतना आपल्या घरा लागीं अंजुना शेजारच्या भुरग्या सांगाता खेळटालो. जिविताचे यात्रेन आमच्या भुरग्यांनी देवाक आवय बापायक आनी वडिलांक खातीर रावन जाणवायेन वाडून समाजांत परवशाचे खोलीर जावन तांकां देवा बापाचो आदार मागुया.
तादो वारका दिनवासनेचे मीस भेटयता वेल विशर राया बेबी अनायला डायस ह्या भुरग्याच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासता आनी एंटनी डायस हाका बरी भलायकी मागता वेनुसिया डायस राया फामिलीक बरी भलायकी मागता गेब्रियल डे कोस्ता सांजुझे दे आरियल फ्राजिया वालांका लोपेस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एंड्रू आनी आयरीन लोपेस आगासाई फावो जाल्ल्या सगळ्या बेसांवां पासत देवाक दिनवासता आनी आपले दुवेच्या काजारी जिविताक सुफळाय मागता आदेलिदा विएगस पोर्वोरीम फामिलीक बरी भलायकी मागता मेल्विन जो रॉड्रिगीस कोन्सुआ रायलन फेर्नांदीस बरी भलायकी मागता रेवेला फेर्नांदीस सिवोलीम दिनवासनेचे मीस भेटयता मिना पेरेरा वेली बरी भलायकी मागता एजिकियल केडन डिसोजा आजोसीम देवाक दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी आनी बेबी शनाया आफोन्साक आशिर्वाद आनी पेकोवणी मागता इनासियो आनी रेका आफोन्सो सेरावली आमचो भाव विस्वेंद्र आयसीयूंत वेंटिलराचेर आसा ताचे पासत आमी मागुया ह्या मिसांत ब्रिटोना उगे आनी द्रमापूर फिरगोजींतलीं फिरगोजकारां आपल्या पादविगारां आनी पादकुरां सांगाता भाग घेतात तुमच्या इंतेसांवां पासत आमी मागता सोगलीं उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया Jesu amco mokorta amche tohat dovorta amka vengin togeta Jesu amcha tu Jesushi navun amieta tu besa amka magta tu vengin amilita Jesu amcha tu Jesushi navun amieta tu besa amka magta tu vengin amilita amche sarko purgosa Jesu Deolo sorgata amka amल्या बापाची कोर्शाक भुरगीं मोगाची Jesu आमच्या तुझे सोशी धावून आमी येता तुझे बेसा आमकां मागता तुझे वेगीन आमी लिपता मोगाल बाबाबिनो व्हडा बाबार्थान भोक्तीन आनी बरवंशान हे पवित्र सुवातेर आमी आयल्या आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्के दोनूय देवाक उबारूंक बरोबरच मानेवो दागनाच्या 7 कोरोना पासत मागूंक घडीभर आमचे हात जोडुया आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजाच्या ओत्रेक दोनूय देवाक उबारून हे पवित्र मिसाक आमी सुरवात दिवया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावानो मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयचो विशय नम्र कालचाची जावूंक आनी देवबिरांतीन वाडूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया आयज आमी आमच्या भारतांत राष्ट्रीय बाळक दिवस मनयता देखून
आयचो नोवेनाचो दीस आमी भुरग्यां पासत भेटयला. दर एक भुरगें एक संतोशाची आनी बोरवेशाची खुणा. कुटुंबान भुरगे जल्मतच आवय बापूय ह्या भुरग्या विशीं जायतीं सपनां सपनेतात. जल्माक आयलोल्या भुरग्यांतल्यान आवय बापूय आपल्या कुटुंबाचो फुडार पळयतात. पूण ही आवय बापायची सपनां सुपूर्ण जावचे खातीर भुरग्यांच्या काळजान नम्रताय आनी देवबिरांत आसूंक चड गरजेचें. जेन्ना भुरगीं नम्र काळजाचीं जातात तेन्ना ती नवी शिकवण स्विकारूंक पावतात, जाणवायेन वाडटात, एकामेका सवें तांचे संबंद थीर उरतात आनी एक नवो समाज निर्माण जाता. जिविताचे यात्रेंत आमच्या भुरग्यांनी देवाक, आवय बापायक आनी वडिलांक खालती रावून जाणवायेन वाडून समाजांत बोरवशाचे फोलेर जावंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. आनी आमच्या वायटाचें दूख धरून सांगाताक म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोड अपराध. हे बसत भाग्यो सुदांत सांकवार मरी सगल्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. बाबा, सोर देण्याच्या दातारा आमचे सोगले आनी आमी सोगली तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणव. तुजे मितमेर नासलेल्या बोलेपणाची उपकारीन ओळख घेवन आनी सगल्या काळजान आनी सगले शक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या भुरग्यांक शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयल्ल्या मनशा पुरी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो, ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सोमूर्त पाळटा. म्हज्या पुता,
तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओसोक जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घोटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायक दाखयल्लो मोयपास केन्नाच विसरून वेचोना, पूण तोच मोयपास तुज्या पातकाचें फारीकपण करूंक उपयोगाक पडटलो. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती, सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेच जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोळ दाकाची वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब: सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलो भाग फावो जातोलें. सगल्या तुज्या जिवितान सिवोनांत थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसल्या तुज्या नात्रां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. काळजान जी कोण नितळ निर्मळ ती खरेंच बागी. देवा सोरशी इनाम तांचें. Soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातयेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Uima tuka soumya. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुडें ताका उबो केलो आनीक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनीक तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्यावन व्हड. आनीक असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वळतो मान हे Wakani tuka Krista. मुखाड बाबा भयणीनो, आमी ह्या आधुनीक काळाचेर नदर मारली जाल्यार आमी मनशां धांवत आसा. आमची धांवपड, आमची धास्ती, आमचे आंटे मिटे हुस्के सोबार आनीक ते संपना. आनीक आमी चिंता कशी आमी आमचें जिवीत जियेतना आमी जी आमकां गिरेस्तकाय आसा ती दुपट करची. कशे भाशेन आमची भलायकी आमी सांबाळची. जरी तर आमी मातशें लागून भलायकी बिगडली जाल्यार आमी रोखडीच खोती भरीत जाता, टेन्शन आमकां जाता आनीक आमी ह्या दोतोरागेर त्या दोतोरागेर सांगता थंयसर आमी वेता. आनी जायते फावट आमकां तर बऱ्याक पडना. आमी ह्या इगोर्जेन त्या इगोर्जेन वेलांकांनी ह्या रेतीराक त्या रेतीराक सोबार कडेन आमी धांवता आनीक आमकां भलायकी मेळोवंक आमी सोदता. दुसरे सुवातेर आमी ह्या संवसारान जियेतना आमी कशे भाशेन आमची गिरेस्तकाय दुपट करची आनी कशे भाशेन हांवें सुसेग पासून घेयनासतना दीस रात आमी मेहनत करता आनी ती गिरेस्तकाय एकठांयता आनी हे भाशेन आमचे फामिलीचें उदार पसण करूंक नागोवन फटोवन पासून आमी फुडें सरता आनी ही गिरेस्तकाय एकठांय करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां भलायकी जायी, आमकां गिरेस्तकाय जायी, पूण देव दिता ते नेम कायदे आमकां पाडूंक नाका. आमकां आमचें जिवीत ह्या संवसारान उपट आनीक उत्तर पिरायेर पासून जिवंक जाय आनीक ह्या जिवितान आमी जाता तितले उपाय घेता आमचें जिवीत सुरक्षीत करूंक आनीक आमचें जिवीत माणसुगेचें करूंक. आयज आमी पयल्या वाचपान सिराकाच्या वाचपान आमकां उगडास करता कशे भाशेन एका मनशाचें जिवीत जावं दे, एक भुरगो कसो कशे भाशेन ताणें आपल्या आवय बापायक रेस्पेदान लेखचो, मानान लेखचो आनीक हे भाशेन आपल्या जिवितान जायतीं बेसांव, उपट बेसांव आनीक उत्तर पिरायेक पासून पावसर जरी तर तो आपल्या माय पायक बरे भाशेन रेस्पेदान आनीक मानान लेखता, हे भाशेन तें जिवीत एका भुरग्याचें जावं दी. आनीक आमी पळयता सिराकाच्या पुस्तकान हें भासावणी दिल्या. जरी तर अशें कोत्ता एक भुरगो तें देवाक मानवता, तनूच आवय बापायक पूण आपल्या देवाक मान दिता आनीक देवाक असलीं भुरगीं मानवतात. आमी आवेंजलार पळयता कशे भाशेन जेजू उलो मारता. जो कोण धाकट्या भुरग्या वरी, धाकटें भुरगें एक पवित्र भुरगें, ताचे वरवीं जरी तर ह्या संवसारान जिवीत जायत तो देवाक मानवतलो, तो स्वर्गा राज्यान पयलो भितर सरतलो. शीस खरेंच विचारताले कोणाक जागो थंयसर मेळत काय आनी कोण थंयसर पयले जागे कोणाक मेळटले, कित्याक शीस जेजूच्या फाटल्यान ताचो पाटलाव कोत्ताले, ते ताचे वरी सांगाताक भोंवताले, जेवता खाताले, तो शिकयता ती शिकोवण ते मानताले आनीक त्या प्रमाणे ते जियेताले. तरी ते चिंतात आतां आमी हाचो पाटलाव कोत्ता आनी थोडे सजमताल्यो चिंताले वो रोम शाराक रोमकारांक भायर आयतलो, तांचेर जैत व्हरतलो आनीक आमी जैती वत ताच्या उजव्याक नाजाल्यार दाव्याक बसोंक मेळटलें. पूण जेजू जतनायेन तांकां सांगता जो कोणाच्या मतीन कसलेंच भाटसकोडपण ना, कसलींच व्हडपणाचे हावेस ना, तो ह्या संवसारान भुरग्या भाशेन जियेता आनीक देवाक मानवता आनी तो स्वर्गा राज्यांत सुर्गीच्या राज्यांत देवाच्या उजव्याक ना दाव्याक बसतलो. आनी हे भाशेन जेजू तांकां शिकवण शिकयतालो. आनीक कोण गाय आमी कशी गाय आमी तें सर्गीचें राज मेळून घेतलें हांव
मोगाच्या भाव भयणीनो एके भाशेन आमी शांत आनीक नम्रतायेचे मनीस जावंक गरज आमी देव भिरांतीचे मनीस जावंक गरज आनीक आमकां आमी भरवशाची भावार्थाची मनशां जावंक गरज हें आमी केलें जाल्यार आमी देवाक मानवलोलीं जातलीं मोगाच्या भाव भयणी केन्ना तुमी पयलां एक धाकटुली बी जमनीर खंयच्याय जाग्यार पडली जाल्यार ती किल्लोता वय की ना वय किल्लोता आनीक जायते पावट ती एका कॉन्क्रीट वो बेत्यार वो पडत जाल्यार वो खंयसर रस्त्यार ती कशे भाशेन आपली रीग घेता आनी थंयसर वेर घालता आनीक आपूण थंयसर आपलो जीव सुफोड कोत्ता मोगाच्या भाव भयणीनो तेच भाशेन जो मनीस खालतेकायेचो नम्रतायेचो देवाचे भिरांतेचो भरवशाचो आनी भावार्थान भरलेलो मनीस हेच दुसऱ्यांच्या जिवितान वो आपल्याच जिवितान तो करता आनीक फातराचें काळीज लेगून तो नम्रतायेन शांतीन मोगान आनी देव भिरांतीन दुसऱ्याक भरवंसो दिवन ही भावार्थाची कीट उजवाडा काडटा आनीक दुसऱ्याचें जिवीत नवें करता हेंच जेजून केलें हेंच जेजूच्या पावलांनी चलून भाग्यवंत पाद्र आग्नेलान केलें भाग्यवंत पाद आग्नेल शांत दुडोब आनीक सोंसणीकायेचो मनीस ओस्कोत तो बारीक आसलो आनीक ताका फूंक मारल्यार कडे पडोंक दिसतालो पूण तो भावार्थान भरवशान आनीक देवाचे कृपेन भरलेलो मनीस आसलो आनी हाकाच लागून जिवा आसतना लेगून तो जायत्यो मिलाग्री कोत्तालो जायतें बरेपण कोत्तालो भुरग्या सारको मोगाच्या भाव भयणानो भुरग्यांचे मतीन भास्कोडपण आसना ती नितोड निर्मळ अजापून ती एके भाशेन अजाप जातात ह्या संवसाराची नवलां पडून मोगान ती चड उगत तांच्या काळजांत राग द्वेष वो क्रोध आसना रोखडीच ती बदलतात रोखडीच ती विसरतात आनीक चड म्हळ्यार भुरगीं मोगाड ह्या भुरग्यांक आमी कितलीं जाणां बरे भाशेन जतनायेन तांचें मार्गदर्शन करता आजकाल आमी पळयता मोबायल आयला मोबायल आवय बापायच्या हातान मोबायल वो वडिलांच्या हातान मोबायल भुरगीं आसात थंय आमी ल्हान भुरग्यांक मोबायल दिता तांकां बरोवंक मोबायल दिता काय बरीं आमची जाणटीं आमकां बरयतालीं आमची जतून घेतालीं आमचो परामर्श करतालीं आयज आवय बापूय कितलीं त्या ताकतीन व त्याच मोगान भुरग्यांची परामर्श करतात कितलीं भुरगीं आवय बापायक मानान लेखतात आमी आवय बापूय जायते पाड भितांव बरें तें सांगोंक फावो तेन्ना चाबूक मारूंक भिता आतांची सायकोलॉजी म्हणटा भुरग्यांक मातचें न्हय भुरग्यांक तापोवची न्हय भुरग्यांक खोरायेन वागोवची न्हय भुरगीं वगडेंच कोत्ता वो जीव दिता मोगाच्या भाव भयणीनो जायते पावड भुरग्यांक बऱ्या रस्त्यार हाडूंक खोरायेची गरज आवय बापायन आपली जबाबदारी करूंक जाय पूण ती विसरल्यान खेरीत आज आमकां मान्यवंत आग्नेल उगडास कोता शांत दुडोब जायात देव भिरांतीची जायात खेरीतपणी आयची वाचपां आमकां उगडास कोता देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी जावचें आमचें मन काडीच आनी जे भाशेन आमी आवय बापायक मानान लेखता तशेंच देवाच्या घरांत आमकां तो मान मेळटलो आमकां तो जागो मेळटलो किरीतपणी पादाग्नेलाक फुडें घालून आमी हेंच मागणें आमचें देवाक उबारुया जायतीं भुरगीं मस्तीं जाल्यात मस्तें जिवीत जियेतात तांकां कवेतर करूंक तांणी आपलें जिवीत बदलून जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें रस्त्यार हाडूंक विसरल्या तांणी तांकां बरे भाशेन सांगोन एक पवित्र घोराबो माणसुगेचो शांतीचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो आनी एकवट्याचो जावंक ह्या मिसांत आमकां मागुया आमीन. उबी रावया आनी बाबार्थान आमच्या काळजाचे होत्रेक आनी आवडे दोनूय देवाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आपले पोरजेची जतनायेन सेवा करूंक आनी पवित्र संस्काराचे समारंभांतल्यान जेजूचो अनुभव आपले पोरजेक दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया.
지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 आमच्या भुरग्यांक देवाचे आधीन करुया ती देव बिरातीची आनी नम्र काळजाची जावं माये मोगान जिवोक शिकोवंक आनी आपले कुटुंबांत तशेंच समाजान बोरबसांची किर्णां जावंक फावो म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 आवय बापायनी शिक्षकांनी आनी भुरग्यांचो सांबाळ करतल्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटना भुरग्यांक देखीमोत नमणे जावंक आनी नम्रताय मोग आनी बोरवोसो तांच्या काळजांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलत्यो निर्माण करतल्यांनी भुरग्यांक जिविताची खरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 भुरग्या बाळाच्या देण्याक आशेतल्या कुटुंबा पासत मागुया देवान तांचें कुटुंब फलादीक करून तांकां उजवाडान भरूंक तशेंच गोरपाट आड आनी भुरग्यांचे होक राखूंक वावुरतल्यांचो वावर फलादीक कोर म्हूण देवा लागीं मागुया 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 지수자 나만 바빠 해막내 고다두가 घडीभर आमच्या हात जोडुया आमचे दोळे बंद करुया आमची खासगी मागणी बापार्थान दोन देवाक उबारुया बो मोगल बापा वडा बाबार्थ आनी पवित्र सुवातेर आमी एकठांय जाल्या आमचे बरोबर आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान आमच्या भुरग्यां बाळाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमचे घोराबे सुफोड कर हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Donato baru sorve spora bitoya amche dole ubaru deva vauru poloya amche kali subaru deva kansak miluya kacamo
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानतात असलीं जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखाणणेचो योद तुका आमी समर्पीत हांव. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्ली ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्फ काळी आनी सोर्फ ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवेंच रोचलाय. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केलें. हे खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळी तुजी पोरजा. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सातां भोगतांची सोबा. देखून सगळ्या दुतां सांगाती संतोशान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी एका शीतले पियेताव. कितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुण रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक लियो 14 आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया ताच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मेरी देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम आंगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थन म्हणटा आसतना आमच्या काळजाचे ओत्रेक आवडे दोनूय देवाक उबारुया. आमची भुरगीं बाळां दोनूय देवाक उबारुया. आमचे घोराबे देवाक भेटोवया आनी बाबार्थान सांगाताक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ओ तो जेजू आमकां सगल्यांक बरेपणान भरतलो. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान तेमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù, mokaluda, diploma listamso, amci sushi, disrat rauda, amka saman soloida, taci bogon, erkorasa, supun priti kortolo. Aplo sangat angka dita wanto devi mogatso. Aplo sangat angka dita wanto devi mogatso.
चिटकून दवरता आपल्याच रोगतान आडयता बापाक दिता हांकां ओपून कुर्बेन नेसान नेटोयता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता Jesus somia sasontan mo cordolia Mantau saiba tu so ukar tuka cordan nomoskar Santo amso sasnam shini zatos kabaru Mirmi ami Bogum tuka rup pagi sorgaru Nirmi ami Bogum tuka rup pagi sorgaru Tulom Jesus आमचे सोशी विसरात रावता आमकां सांबाळ चलोयता ताचेर भोगोन हेर कोण आसा सोपून प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो काकलुताची गिर्दी व्हरती वसानीचो दर्यातो बिची कातम्या चिकून दवरता आपल्याच रोगतान आडयता बापाक दिता तांकां ओपून कुर्बेन नेसना नेटोयता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता मोगाच्या बाबणीनो जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतला हे वेळार आमी सोगलीं आमचे दोळे बंद करुया आनी दिनवासुया जेजू आमच्या काळजांत येयल्या खातीर देवान आमकां जायती देणी फावो केल्यात बरी भलायकी फावो केल्यात बरें जिवीत आमकां फावो केल्यात एक गोराबो आमकां फावो केला आनी असली जायती धाकटी धाकटी मिलाग्री आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्या हे वेळार आमी थोडोच वेळ उगी रावन हे सगळे देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची उपकारी मोन तुजे थंय दाखोवंक आमची देणी आमी तुका भेटयल्या आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें
ह्या आत्मीक पोसणाची गोठायेन आमी संतोष बरीत काळजान उदीक व्हडा भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी आमेन. बसूया आनी फावट तुमकां सगळ्यांक म्हज्या इश्टानो मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरात ह्या मिसांत ब्रिटोना उगे आनी द्रामापूर फिरगोस्कारांनी वांटो घेतला बरे तरेन वाचपा आनी गोंयाना करून आमकां आदार दिल्या खातीर तुमकां दिनवास ताचे सांगाता आयलोल्या पाद्रीक फादर मॅथ्यू फादर आयवो फेर्नांडीस फादर पास्क्वाल आफोन्सो आनी शर्माव केल्या फादर सावयोग आमचे दिनवास देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमची मागणी कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमचे केरीत इंतेसावा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपाक आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमच्या बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें मानयोंत आग्नेलाच्या सांदकोन्ना पासत मागूक आयज शुक्रारा नोव्हेंबराचे 14 रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 वरां नायट विजील आसतले हे नायट विजील फादर ओनासिस डिक्रूस आनी फादर जोसेफ फेर्नांडीस आनी ताचे सांगाती चलयतले मडगांव KTC बस स्टँडांत हांव पिलार येवंक रातचे 8 वरां बस आसतली तशेंच पिलार जंक्शनार 9 वरां हांव बस आसतल्यो जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण मागता आयज 14 नोव्हेंबर आख्या बारुतांत चिल्ड्रन्स डे भुरग्यांचो दीस मनयतात आमी केरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत मागूंक गरज ह्या निमतान फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 भुरग्यां पासत आनी देव आपोवण्या पासत पिलार दोंगरार केरीत मिसा आसतली सकाळची 10:30 आनी सांजेच्या 4 वाजता मागता तुमचे ताय तुमच्या भुरग्यां सांगाता तुमी ह्या मिसांत वांटो घेवंक ह्या वर्सा मानयोंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँड स्टँडांत आसा ती तुमी व्हरची पिलाची संस्था अंतो धर्माचो एकचार विस्तारूंक आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता संवाद घडोवन हाडटा फाल्यां नोव्हेंबराचे 15 सोनवारा दिसा धर्मीक भावां विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजेच्या 3:30 वाजता पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो तुमी तातूंत वांटो घेवचो नोव्हेंबराचेर 18 सकाळीं 10:30 वरांचे मिसार खेरीत पिडेवंता पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनोती व्हीलचॅराची सवलत आसतली बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलयतले जांकां आपलें रगत दिवपाची खोशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां तरी न्हिदूंक जाय रगत दितल्याची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वो नास्तो करूंक जाय तुमी हे बरें वावराक आदार दितले म्हूण रावता ही खबर वॉट्सॅपार तुज्या इश्टा मित्रांक धाडून कोमय आनी हे कॅम्प फलादीक जावंक तुजो सहकार दी तुमकां कोणाकूय पांडोलाचो खर्चो दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता
मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाचे मोजतीन देवा वरवीं आमकां जायते जाणांक पेकोवणी फावो जाल्या. जायते जाणांक आमकां देवाचो आशिर्वाद आमी अणभवला. आनी आयज कॅसेंड्रा डिसोजा बाती तांव अशें आमकां सांगता. म्हजे मामीक ओड्याक एक गुंट आयलोलें. आमी जायत्या दोतोराक दाखयलें. एका दोतोरान सांगलें तें लंप जावंक शकता म्हूण. थोड्या म्हयन्यांनी दुसऱ्या दोतोराक दाखयलें. ताणें सांगलें मॅमोग्राफी करूंक गरज म्हूण. रिपोर्ट नॅगेटीव आयलो. आमी सगळीं अजाप जालीं. तिसऱ्या दोतोरा मॅमोग्राफी रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण सांगलें आनी विटामीन कॅल्शियम टॅबलेट्स दिल्यो. 7 म्हयन्यां उपरांत आनी एक दोतोराक मेवली. त्या दोतोरान तपासून सांगलें कितें तरी वायट आसा म्हूण. हें आयकून आमी खूब कोंतीबोरीत जालीं. दोतोरान बायोप्सी केली आनी रिपोर्ट मेळटूच गोमलें कॅन्सर आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें मॅस्टेक्टोमी करपाक पडटली म्हूण. हांव पाद्र आग्नेलाच्या तुमलाशी दिमी घालून आनी रोडून मागलें म्हजे मामीक बरें कर म्हूण. आमी पाद्र आग्नेलाचे व्हड भोग. 2 वर्साक हांव आनी म्हजी मामी नोवेना करतालीं. नोव्हेंबराचेर 11 पाद्र आग्नेलाच्या पयल्या नोवेना दिसा मामीची सर्जरी जाली. रिपोर्ट येतूच दोतोरान सांगलें कॅमोथेरपी आनी रेडिएशन घेवपाक पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव आनीक दुकानी दोतोरा उचीर रोडलीं. परतून हांव पिलार येवन पाद्र आग्नेलाच्या पांयाशी रोडोन मागलें आनीक मामीक माती उदकांत घालून दिली. तिची कॅमोथेरपी आनी रेडिएशन बरे भाशेन जालें आनीक सगळे रिपोर्ट्स बरे आयले. आनी 1 वर्सा परतून टेस्ट करून पळयल्यार सगळें बरें आसा म्हूण दोतोरान सांगलें. पाद्र आग्नेलाक आर्गां दिता आनी फुडली रिपोर्ट बरें येतोलें म्हूण म्हाका पाद्र आग्नेलाचेर खूब विस्वास आसा. ताका बेगूच सांताचो मान जावंक म्हूण मागता. वय म्हज्या भयणी भावांनो, हे भावार्थान केलोलें मागणें देव आयकता. देव आमकां पेकोवणी फाव कोत्ता. आनी आयज आमी अशें आमचे भयणे भाशेन आयज आमी ह्या पिलारच्या दोंगरांत आयल्यात. जायते आमचे मनांत आमचे काळजांत जायते प्रश्न आसात, जायते आवंडे आसात, जायतीं इतेसांवां आसात. ही सगळीं एकठांय करून आमी मानिवंत आग्नेलाच्या मोजतीन आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातान घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोद पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गीच्या बाबा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या बिचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशें पर्यान चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण कालसांत हांव मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटीं मुडया. अगोनीत काकुळीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांया सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कोशी आनी आमच्या बरेपणाक
उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर आमचे पोयत सुबेचे इगोचेचे उगोट पुरगोटने उद्देशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन. पिडेवंताचे मागणे इगोजीत आसतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Roots nada, sorrow.